पावसाच्या दमदार आगमनान वाळपयची शेतकामांक वेग आयला। शेतकऱ्यांनी रोपां काडपाक शेतान भात पेरून दवरला। वचत थंय शेतांनी लोक काम करतना दिसता। अंदू पावसान उसरा हजेरी लायिल्ले कारणान भाताचे लागवडीचेर परिणाम जावपाची शक्यताय शेती खात्यान उक्तायिल्ली। सत्तरीत एकूण 3 प्रकाराच्या शेती वेवसायाक प्राधान्य दितात। हातूंत पावसाळी, वांयगणे आनी पुरण शेतीचो आस्पाव आसा। सत्तरीतली पुरण शेती नष्ट जावपाचे वाटेर। सरकारान सत्तरीतल्या न्हंयांचेर बांदारे योजना कार्यान्वीत केल्ल्यान पुरण शेती करपाची जमीन उदकाच्या साठ्याक लागून नष्ट जाल्या। ताका लागून पुरण शेती लागीं नष्ट जावपाचे वाटेर आसा। पावसाळी शेतांचेर मोठ्या प्रमाणात भर दिल्ल्यान वांयगणे शेत करपाचे प्रमाणय बरेच कमी जालां। ताका लागून भाताचे लागवडीचे प्रमाण कमी जायत चल्लां। लोक फक्त पावसान शेत लावपाक पसंती दाखयतात। मात अंदू मान्सून उसरा येवपाचो अंदाज आशिल्ल्यान कांय शेतकारांनी आपलें नुकसान जातलें ह्या भिरांतेनूच शेती वेवसायाकडेन दुर्लक्ष केलें। भाताची लागवड करपाक खुबश्या संकटांक तोंड दिवचें पडटा म्हूण कांय शेतकारांनी भात लागवडीकडेन फाट करून काजू बागायतीची लागवड करपावटेन लक्ष केंद्रीत केलां। सध्याच्या तुलनेत काजू लागवड सगळ्याच दृश्टीन अदीक फायदेशीर थारता। तशेंच आंतरराष्ट्रीय मार्केटांत काजू उत्पादनाक अदीक मागणी आशिल्ले कारणान सत्तरीतल्या शेतकाऱ्यांनी काजू उत्पादनाकडेन लक्ष केंद्रीत केलां। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।